साकोर्डे पंचायतीच्या बट्टर तळडे धारगे वाठारांतल्या थळाव्यांक उदकाच्या समस्येक तोंड दिवचें पडटा। एकेवटेन हर घर जल येवजणे खाला उदकाची पुरवण सगळ्यांक केल्या अशें सांगून सरकार गोंयकारांची फसवणूक करता काय असो प्रश्न आतां उपरासपाक लागला। पळयात खासा रिपोर्ट। हर घर जल पावला ही सरकारान केल्ली गोंयकारांची फसवणूक काय? दर दिसाक गोंयच्या विंगड विंगड वाठारांनी उदकाची समस्या उपरासता। अशा वेळार करप तरी कितें? आदले वरी बांयतल्या उदकाचेर अवलंबून रावपाची पाळी साकोड्डेच्या बट्टर तळडे धारगे वाठारांतल्या लोकांचेर आयल्या। मदल्या वाड्यार आशिल्ल्या एक MLD प्रकल्पांतल्यान उदक मेळटालें, मात गिमाक लागून पयलेच फावट रगाडा न्हंयचें उदक आटलां, देखून उदकाची समस्या उपरासल्या अशें थळाव्यांचें म्हणणें। न्हंयेक बंधारो घालपाची मागणी लेगीत थळाव्यांनी केल्ली। सांग मदला वाडा जो प्रकल्प घातला पळय तो सद्याक थंयच्यान उदक पाणी पुरवठा तळड्यां धारग्यां बट्टर ह्या गांवांत जाताले आनी तुमचे मदला वाडा बी सगळे जाताले। तेन्ना हो प्रकल्प केन्नाच्यान बंद आसा? हो शेनवारच्यान बंद आसा। कित्याक लागून बंद आसा तो? उदका लागून उदक तेंच्यान सगळें ओडून काडला आनी ते सगळ्याक पावयता आनी आमचे बांयो बी सगळे सुकता। आतां सद्या न्हंयक उदक ना। उदक ना म्हणून आमी तांकां कितें हें केलें सांगलेलें की आमकां पयलीं बंधारो घाला आनी मागीर तुमी उदकाचें हें चालू करा म्हणून। बंधारो घालतरी प्रश्न मिटता? हय बंधारो घाली जाल्यार प्रश्न मिटतलो। हांवें अशें आयकलां की पास जालो म्हणून। ते आमकां पास जालो म्हणून आमी आयकलां, पूण ते आतां कितें करतात तेंकांच खबर न्ही। म्हणजे जाता तितले बेगीन बंधारो सरकारान बांदीत जाल्यार प्रश्न मिटता हय उदकाचो। हय आनी होय प्रकल्प चालू उरतलो। हय आमी तेंच सांगलें तेंकां न्हू, मातशें जाता तितलें बेगीन करा, आमकां बरो हेल्प करा मातसो, नाल्यार तर रात दीस उदक ओडपाक मेळटा न्ही अशें म्हणून आमी तेंकां सांगलेलें। ते कितें तरी डिपार्टमेंट प्रयत्न करता उदक कशें मेळोवपा खातीर बी? ते म्हाका कांय आयडिया ना तेंचें कितें म्हणून अशें। आतां समज पांचवीच्यान जर बांयक कनेक्ट करीत जाल्यार उदक मेळटलें? हय उदक मेळटलें, लोकांक उदक मेळटलें न्ही। पांचशीचें हांगासर कनेक्ट करून एक पायप हाडून हितून भितर सोडीत जाल्यार उदक आनी टाकी भरीत जाल्यार लोकांक दिवपाक मेळटा? दिवपाक मेळटलें। हें ओडीत जाल्यार आमचे बांय सगळी सुकता न्ही, हे ओडले की बांय आमची सुकता, कांयच बरें ना। हांगासर उदक आमकां पयलीं आमी इतल्या उदकान न्हाताले हांगासर कमरभर उदकान अजून मे म्हयन्या पर्यंत, पूण तें आतां पंप लायला आनी हें चालू जालो तेन्नाच्यान आमकां अशें जालां। बट्टर गांवांत 60 घरां आसात। दर एका घरांत आतां टँकरान उदकाची पुरवण करून दिवची अशी मागणी जावपाक लागल्या। घरां आसा? 60 घरां आसा। आनी 60 घरांक आतां उदकाचो प्रॉब्लेम आसा? हय आनी सद्याक हांगा नळा उदक येतालें तें बंद जालें? बंद जालें। आनी बांयचें उदक चालू आसा? हय बांयचे लोक राहता आमी आतां अशें राजू घालून आतां पायप लायनीचे ना ते। बांयक पंप बसयला तो तेजो काय उपेग जायना? ना ते सुकता न्हू, तें सुकता उदक? हय पावना ह्या। आनी आतां तुमकां टँकर येता हांगा? हय येता। कितले येता टँकर? एका 2 घालता ते। बॅरल कितली येता एकटे मनशां? एकाक एक दिता। एक घराक? हय एका घराक एक दिता, तें आमकां पावना आतां पुरवडाना। आनी वाडोवच्यो? हय वाडोवंक जाय आमकां। आमी सांकोडा पंचायत क्षेत्रांत बट्टर ह्या गांवांत आसा, ज्या गांवांत आतां गेल्या आठवड्या पासून एक पाणी टंचाई आसा आनी मोठ्या प्रमाणांत हांगा लोकांक उदकाच्या खातीर त्रास काडचे पडटा। पयलीं लोक बांयचें उदक काडटाले आनी तेच प्रमाणे तांकां हांगा नळाचें कनेक्शन आहलें, पूण नळाक उदक येनासतना तांकां परत जे जाणटे लोक आसा तांकां सगळ्यांक परत हांगा बांयचीं उदक काडची पडटा। आतां आमी जेन्ना एक बांयचेर हांगा मेवळे भेट दिली लोकांक मेवळे, तेन्ना पळोवपाक गेल्यार ती बांयची वर जी चॅनल घालून तांकां गाडयो लावपाच्यो आसलेल्यो त्यो गाडयोय लावना, ते हातीन तांकां ओडून हांगा उदक काडची पडटा आनी तांकां नाकी नऊ येता तेंचे। जेन्ना उदक प्रॉब्लेम जावपाक कारण कितें, रगडा न्हंयक सामकी सुकलेली आसा, वयल्यान जें उदक येतालें तें उदक रगडा न्हंयचें येवपाचें बंद जालां। मदला वाडार हांगा प्रकल्प आसा, पूण मदला वाडार प्रकल्पाक उदक सारकें पावना आसल्या कारणान प्रकल्प काल शेनवारा बंद दवरिल्लो आसलो आनी मोठ्या प्रमाणांत प्रकल्प बंद आसल्या कारणान लोकांक पाणी टंचाई जाय। तळ्या धारग्यां ह्या गांवांत सारक्या उदकाक लोकांक सामको अशें त्रास काडपाक पडले। आतां तांकां सद्याक टँकरची वेवस्था चालू केल्या, पूण टँकर दिसांतल्यान एकदांच येता, एक बॅरल तांकां उदक दिता, तांकां 2-2 बॅरलां उदक दिवची अशी तेंची लोकांची मागणी आसा। तुमी पळोवपाक गेल्यार की रगडा न्हंयचें उदक सुकपाक कारण लोकांनी संशय व्यक्त केला की तें उदक जें आसा वयल्यान येतालें तें दुसरी मार्गी कर्नाटक मार्गी तेवटेन दुसरे कडेन वळयलें काय कितें असो तेंच्यांनी संशय व्यक्त केलो आसा। गोमंतक TV खातीर बट्टरच्यान एकनाथ खेडेकर।